येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पालिका आरक्षणाविषयी राज्य सरकाराची याचिका भायर आयली सर्वोच्च न्यायालयान. राज्य वेंचणूक आयोगाचे व्हडले कान. प्रभाग राखीवतायेचेर 10 दिसांची मुजत. 30 एप्रिल मेरेन पुराय करची वेंचणूक प्रक्रिया. अपात्रताय याचिकेचेर निवाडो दिवपाक वेळ काडिल्ल्यान काँग्रेसीन काडलो सभापतीचेर फोग. आमचे वटेन निर्णय दी व आमच्या विरोधात, पूण याचिका बेगीनच निकालात काड, काँग्रेसीची मागणी. चर्चिल ब्रदर्सान 3-2 गोलान हारयलो गार्डियन एंजल्साक. गोवा प्रो लिगांतली मॅच रंगली म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमार. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पालिका आरक्षणाविषयी राज्य सरकाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारली. तशेंच राज्य वेंचणूक आयोगाचे कान ओडले. प्रभाग राखीवतायेचेर निर्णय घेवपाक 10 दिसांची मुजत दिल्या. वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करपा खातीर 30 एप्रिला मेरेन मुजत दिल्या. आरक्षणाचेर मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयाचेर गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात धांव मारिल्ली. राज्य सरकारान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. मुंबय उच्च न्यायालयाचे गोंय खंडपीठान शार उदरगत मंत्र्यान जारी केल्ल्या आदेशाक स्थगिती दिवन मडगांव, मुरगांव, म्हापशें, सांगे आनी केपें पालिकेची वेंचणूक प्रक्रिया रद्द केल्ली. मुंबय उच्च न्यायालयान 5 पालिकांचे वेंचणूक प्रक्रियेचेर स्थगिती हाडिल्ली. 10 दिसांत नवी अधिसुचोवणी काडून नव्यान वेंचणूक जाहीर करपाचो आदेश वेंचणूक आयोगाक दिल्लो. 11 पालिका खातीर 20 मार्चाक वेंचणूक जातली. विरोधी पक्षान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक येवकार दिला. तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या राजिनाम्याची मागणी केल्या. कोर्टान जो निर्णय दिल्लो आहा तो मान्य करून नेक्स्ट जे आहा पळय वॉट एवर द थिंग्स इलेक्शना खातीर वता, वॉट एवर द थिंग्स ज्यो मिस्टेक्स कदाचित DMA डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ह्या लेवलाचेर जाल्ल्यो आहा, ज्यो रेक्टिफाय करपाक लायल्या, तितक्यो मिस्टेक ज्यो आसा ह्यो रेक्टिफाय कोर्टान जी कितें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या त्या कोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आयज पर्यंत स्टेट इलेक्शन कमिशन जो आसा पळय सगळ्या राज्यांनी सुद्दां कोण तरी सर्विंग IAS किंवा सर्विंग GPS ऑफिसर आसतालो त्यानुसार आशिल्लो. आतां पर्यंत स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स अशी नाशिल्ली. वेगवेगळ्या राज्यांनी स्टेट इलेक्शन कमिशन अशाच पद्दतीन आसतलें, पण आतां कोर्टान इन्स्ट्रक्शन्स दिले आसत आनी अकॉर्डिंग टू तो मुवमेंट सुरू जाल्लो, पण ताचें पालन केलें वयतलें. आयच्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरान अशें दिसता की सत्यमेव जयते म्हणटा तें सदांच जाता. सत्यमेव जयते म्हणटा तें टेम्पररी अनावन्स करपी मुख्यमंत्र्यान आतां रिजायन जावपाक जाय. स्टेट इलेक्शन कमिशनर जो लॉ सेक्रेटरी आसून स्टेट इलेक्शन कमिशनर म्हणून पसून काम करतालो, हाका इमिजिएटली काडून नवे SCCक अपॉयंट करपाक जाय हे ताणें आदेश दिल्ले आहा. ह्या बहुजन विरोधी सरकारान जे लोकांनी 12% STक रिजर्वेशन दिलें ना, ज्या लोकांनी 27% OBCक रिजर्वेशन दिलें ना, ज्या लोकांनी बायलांक 33% रिजर्वेशन जे आमची घटना दिता तांकां दिलें ना, ह्या सरकाराक आज सारको ताजो जागो दाखयलेलो आहा. मुख्यमंत्र्याक मातशी पसून जर लज आहा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान रिजायन जावंक जाय, नाजाल्यार BJPचे हायकमांडान ताका काडूंक जाय. कित्याक हांगा जो सरकार आसा हो सरकार इलेक्शनां चिटींग करून जिखूंक सोदतालो, लोकांक फटोवन जिखूंक सोदतालो, कॉन्स्टिट्युशनाक फटोवन जिखूंक सोदतालो. हे सरकाराक तांचो खरो जागो दाखोवन दिल्लो. त्याचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान जर थोडी सुद्दां लज आसा, ताका थोडी सुद्दां मॉरलिटी आसा, मुख्यमंत्र्यान 1 मिनिट सुद्दां ह्या खुर्चेचेर बसपाक जायनाशिल्लें. आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर, पूण तुमी हायकोर्टाची ऑर्डर दिता, तुमकां हायकोर्ट क्लियरली सांगता तुमकां तुमी मान्य करा आशिल्लें. हायकोर्टान तुमकां सांगलें तुमी सुप्रीम कोर्टान अपील करपाक वयता आनी सगळे लोकांक त्रास करून उडयतात. कंप्लिटली इल्लिगली हें करता तुमी. प्रत्येक म्हणजे तुमी जी गजाल करता ती इल्लिगल करता आनी प्रत्येक पावटी तुमी लोकांक कोर्टान वचपाक धाडटा, हायकोर्टाक, सुप्रीम कोर्टाक. सो मुख्यमंत्र्यान थोडी सुद्दां शिल्लक हें आसा, मॉरलिटी थोडी सुद्दां आसा जाल्यार ते मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब राजिनामो दिवपाक जाय. ताबडतोब राजिनामो दिवपाक जाय. जेन्ना तुका हायकोर्टूय तुका रिजेक्ट करता आनी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता आनी तुमचेर स्ट्रिक्चर पास करता. कांयच स्ट्रिक्चर 1 आनी 2 न्ही 6 स्ट्रिक्चर तुमचेर पास केल्लें आसा. सो मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब दिवपाक जाय. आनी हे जो मिनिस्टर जो आशिल्लो त्या मिनिस्टराकूय इमिजिएटली काडून उडोवपाक जाय. ही एक मोठी चपराक, जी चपराक सुप्रीम कोर्टान गोवा गव्हर्मेंटाक दिल्या आनी इलेक्शन कमिशनाक दिल्या. आज बसून इलेक्शन कमिशन हें सरकाराच्या पांया पोंदचें
हें जाल्लें आसा त्या खातीरूच ही परिस्थिती आज गोंयकारांचेर आयल्या. जेन्ना इंजिनियरींग स्टे मेळ्ळी लास्ट पयर तांकां 4 तारखेक जाल्यार तेन्ना तेंच्यांनी सीएमान स्टेटमेंट केलो कितें बाबा ट्वीट करून कितें डेमोक्रेसी हॅज बीन रिस्टोर्ड म्हणून. सो आयज हांव विचारपाक सोदता सीएमाक आयज जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसली ती अपहोल्ड केलेली आसा जाल्यार आयज तुजो कित्याक ट्वीट ना, आयज एक स्टेटमेंट घेवन अजून पर्यंत कित्याक करूना, आयज खंय लिपोवन रावला तो. सो हेज्या फाटल्यान जर जो रिस्पॉन्सिबल आसा तो मिलिंद नायक आसा. सो ते मिनिस्टरान आमच्या चीफ मिनिस्टरान बेगीनच्या बेगीन ताका हांगा वरसून ह्या पदा वरसून तेजे जो मिनिस्टर थंयसून ताका सॅक करपाची गरज आसा, काडून उडोवपाची गरज. कित्याक ताका तर लजूच ना, तो आपूण जावन केन्ना रिजायन दिवपा ना. सो टायम येयलेलो आसा कित्याक ताका थंयसर भायर मारपाची गरज आसा. कित्याक तेज्या लागून आयज ही गव्हर्मेंटाक येदी व्हडली लज जाल्लेली आसा. ह्या सरकाराच्या दोळ्यांत भितर एक झणझणीत अंजन घाला तांणी अंजन. जेन्ना हायकोर्टाचो ऑर्डर आयली तेन्ना आमी सरकाराक सांगिल्लें की हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे तुमी रेक्टिफाय करा आनी इलेक्शन करा. आमचें आयकलें ना. सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना स्टे दिली तांकां तेन्ना तांणी स्टेटमेंट काडलो की विक्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी म्हणून. तेन्नाय हांवें सांगिल्लें की तुमी रावात. सुप्रीम कोर्टान फक्त स्टे दिला टेम्पररी. सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जाय पर्यंत रावा, प्रोसेस स्टार्ट करनाका. नो हेवन्स वील फॉल इफ 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 यू वेट फॉर फ्यू डेज. दिस इज द एंड ऑफ अ बीजेपी एरा इन द स्टेट ऑफ गोवा, बिगिनींग ऑफ एन एंड. आनी आजूय हांव परत सांगता, सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट दिला ताजी रेमिफिकेशन ऑल ओवर द कंट्री आसा. सुप्रीम कोर्टान क्लियरली म्हटलां की अ गव्हर्मेंट ऑफिसर हू इज वर्किंग विथ द गव्हर्मेंट कॅनॉट बी द इलेक्शन कमिशनर विच इज एप्लिकेबल ऑल ओवर द कंट्री. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावयल्यान आरक्षण दवरपाक चूक जाल्ल्याची गजाल भाजपाचो कुंकळयेचो आमदार क्लाफास डायसान मान्य केली. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो निर्णय सरकारान मान्य करून घेवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. हायकोर्टान जी ऑर्डर दिल्ली तेजेर गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्टान गेलो. सो इट इज सुप्रीम कोर्टा डिसिजन आतां तेंचे फेवर येयलें, कोण फायल केलो तेंच्या. सो आतां डेट पोस्टपोन केल्या. हेजे आतां म्हणटाय पूण कायदो सगळ्यांक लागोन न्हू आनी हेजे कोर्टा कायदो आसा म्हूण हें कोण. सो आतां तेणें कितें रॉंग केल्लें, कितें रिजर्वेशन, कितें लेडीज एक्चुली 33% म्हळ्यार इज 10तले 4 लेडीज जावपा जाय. एक कोडे ते 3 जाले. हो एक तेंगे मिस्टेक जाले अशें म्हाका दिसता. पूण आतां एनी हांव शेवटी सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट. तेंगे डिसिजन तेंगे दिलां तें सारकें ना म्हूण आनी तें गव्हर्मेंटान फॉलो करपा जाय. कित्याक फाल्यां दुसरी स्टेट अशें करपाक शकता. पालिका आरक्षणाविशीं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो आमी मान राखतात. अशें आसलें तरी न्यायालयाच्या आदेशाचो पालिका वेंचणुकेचेर कसलोच परिणाम जावचो ना, भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. आमी त्या निकालाचो आदर करतात, सन्मान करतात. पण हे सगळें जरी असलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या निवडणूक भारतीय जनता पार्टीचो ह्या डिसिजनाच्या आदाराचेर डिसिजनाक लागून कसलोच निवडणुकीचेर आमच्या परिणाम जावचो ना. ज्यो पयलीं 7 म्युन्सिपालिटी ज्यो आसात, 6 म्युन्सिपालिटीन एक म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन, ह्या सगळ्या हातून भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार आसात, जितले आमचे पॅनल आसात, जे उमेदवार रावल्यात ते सगळे आपापल्या भागा भितर निवडून येतले. 21 तारीख निवडणूक जी दवरिल्ली ती आतां 30 एप्रील पर्यंत करपाचे निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिल्लो आसा. ताका लागून त्या 30 एप्रीलच्या निवडणुकीच्या भितर सुद्दां उरलेले जे 5 म्युन्सिपालिटी म्हापसा, मडगांव, मुरगांव, सांगें आनी केपें, ह्या 5य म्युन्सिपालिटींनी भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार निवडून येतले. कारण ह्या निर्णयाचो आनी लोकांचेर तसो कांय परिणाम ना. पूर्णपणे सगळ्या हातून म्युन्सिपालिटी भितर आमचेच उमेदवार लोकांच्या समर्थनाच्या आधाराचेर निवडून येतले. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, विल्यम रॉड्रिक्स, हिरू महाले आणि संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर वेळ मारून व्हरपाच्या धोरणाक लागून विरोधी पक्ष सभापतीचेर बेजार आसा. अतिरिक्त कागदां दिवपा खातीर काँग्रेसीन दाखल केल्लो अर्ज सभापतीन भायर मारलो. अपात्रता याचिके विशीं कितें आसत जाल्यार ताची म्हायती तांकां दितले.
सभापतीन सांगलें. अपात्रता याचिकेचेर निवाडो दिवपाक वेळ काडिल्ल्यान काँग्रेसीन सभापतीचेर फोग काडलो. आमचे वटेन निर्णय दी वा आमच्या विरोधात, पूण याचिका निकालात काड, काँग्रेसीन विनवणी केली. अपात्रता याचिकेवेली दुसरी सुनावणी शुक्रार जाली. This saw the Congress attacking the Speaker on the delay. The Congress Council requested Speaker to deliver judgment. This was kept reserved for 26 February hearing. The second hearing on disqualification petition took place on Friday. The Speaker has taken a decision on one of the application which we had filed. We had filed an application to produce on record a resolution of the GPCC and some documents which we had obtained under RTI to show that the Indian National Congress, a recognized party, is still in existence, contrary to the claims of the other side. The Honorable Speaker has been pleased to dismiss that application of ours. We queried with the Honorable Speaker that on the last occasion we were informed that all the application and the main matter would be decided together and the order will be passed on all the application as well as the main matter together. Then why this piecemeal exercise? The Speaker said that I have taken a decision on this. As far as the other application and the main matter, order will be communicated to us in due time. रिजर्व फॉर ऑर्डर म्हणटकच सगळ्यांक गृहीत आशिल्लें की इमिजिएटली स्पीकर ऑर्डर पास करतलो, की स्पीकरान ऑलरेडी जे सुप्रीम कोर्टाचें जे आउटर लिमीट आसा 3 म्हयन्या भितर काबार करपाचें तें ऑलरेडी स्पीकरान काबार केल्लें आसा. आनी त्या हेजेर म्हाका दिसता स्पीकर हो आपलो जो कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन जी आसा आनी कॉन्स्टिट्युशनल जो ताका मॅन्डेट आसा तो फुलफील करपाक फेल जाल्लो आसा कंप्लिटली. भाजपाचो आमदार क्लाफास डायसान पक्ष सोडून वचपाच्या कृतीचे समर्थन केलें. तो म्हणटा आमी कायदेशीर पद्दतीन भाजपात गेले. काँग्रेस पक्ष सोडून वतना तांणी खंय काँग्रेस फुडाऱ्यांची सय घेतिल्ली. आनी मॅच्युरिटी आमकां 3/4 म्हळ्यार ते 10 जाण आमकां उरपा जाय आशिल्ले आनी हो कायद बरयल्लो आसा हेजेर. सो ते बेजाचेर हांव गेल्लो हें करून. तुम्ही सारखे आसा सारखे आमगे डिसिजन आमच्या सुप्रीम कोर्ट तें डिसिजन घेतलो आमी वॅलीड म्हणून आमगेले मत जालें तें वॅलीड म्हणून अशें म्हाका दिसता. तें सारकेंच म्हणून आमी हें जाल्लो मत जाल्लो बीजेपी कोणा आमी जाताले तें सारकेंच म्हणून मत जालें. सो प्लस आमी तें बिफोर मत जायना पयलीं आमी तेवूय आमी प्रोड्यूस केल्लें आमगे 15 जाणां मोर दॅन 15 जाणांक आमी सिग्नेचर घेतलेल्यो हें करून. म्हणजे तूं वसाय म्हणून तेणी म्हाका सांगलोलें तूं कितें जाता तूं वच म्हणून डेव्हलपमेंट कर म्हणून. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान इर्शाद शेख आणि कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. सरकार भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नावाचो जप करता, पूण भाऊसाहेबाचे समाधीची सादीत जतनाय घेवपाक भाजपा सरकाराक जमना. फकत भाशणां करून जावचें ना, भाऊसाहेबावरी वागपाक जाय. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन सरकाराचेर फोग काडलो. ताका कारणाय तशेंच घडलें. भाऊसाहेबाचे जयंती निमतान आर्गां ओपपा खातीर मिरामारचे समाधीर गेल्लो जाल्यार ताका थंय लॉक मारिल्ले. अभियंत्यान स्वता येवन लॉक काडीसर ताका समाधी भायर रावचो पडलो. भाऊसाहेब बांदोडकाराक गोंयकार गोंयचो भाग्य विधातो म्हणटात. सगळ्या मुख्यमंत्र्यां मदीं ताचें नांव वयर झळकता. शुक्रारा बांदोडकाराची जयंती, पूण मिरामारचे समाधेक चक्क लॉक आशिल्लें. विरोधी पक्ष फुडारी कामत आनी काँग्रेसीचे हेर फुडारी थंय आर्गां ओपपाक आयिल्ले. लॉक पळोवन कामतीन PWDच्या अधिकाऱ्यांक फोन केलो आनी अभियंतो स्वता येवन ताणें लॉक काडल्या उपरांत सगळ्यांनी भाऊसाहेबाक अभिवादन केलें. पळयात पुराय किस्सो. डिव्हिजन 3 कोण आसा? वरे पार्सेकाराचो भाव निवृत्ती आभार. म्हाका मातसो नंबर धाड ताचो. हांव थंय आतां समाधीचेर आयलो रे. ते लॉक आसा, ते लॉक मारून गेले आसले ते. ना बिल्डिंग्स आसले ते मेंटेन करता ते. कोण आहा थंय? टुडे इज इज बर्थ एनिवर्सरी म्हण. टुडे जयंती मरे ताची. देन मेकिंग मी वेट हियर विथ अलॉंग विथ द प्रेस एंड ऑल. कोणा धाडला? कोणा धाडला? बरोबर. यो बेगीन यो बेगीन. आपूण येता. Yeah, we are carrying the security guard, sir. It doesn't look nice because everybody has a right today. Yes, sir. Only one day in a year. Sir, we are posting security guards, sir. Thank you, sir.
आणि भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेल अभियंत्यान येवन समाधीचे लॉक काढले उपरांत दिगंबर कामत आणि हेरांनी भितर बसून भाऊसाहेब बांदोडकराचे समाधीचेर फुलां हार अर्पिले. त्या उपरांत पत्रकारा कडेन उलयतना ताणें भाजपा सरकाराचो फोग काढलो. नाही जाल्यार गोंयचो भाग्य विधाता अशी ताजी आज ओळख गोंयभर आसा. आमी सगळे तकली बागोवन ताका नमस्कार करतात. खंयच्याय वेळार आज हो जजमेंट आयिल्लो आसा. हांगा आयले जाल्यार कितें बांदोडकराच्या समाधीक लॉक मारला आनी कोण ना. हे सरकार करता कितें. ज्या सरकाराक पयल्या मुख्यमंत्र्याची समाधी सारकी निगेरा करपाक येना. लोक आज गोंयच्या खंयच्याय नागरिकाक येवन हांगा भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधीचेर फुलां घालपाची परवानगी आसा. कोणाच्यानी आज येवपा जाता कारण आज ताची जयंती. बांदोडकराचे लाखांनी फॉलोवर्स आसा आनी हांगा आयले जाल्यार हांगा लॉक. हांव आतां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा कडेन उलयलां आनी ताका विचारलें हांवें कितें काय म्हणून. ताणें म्हाका सांगलें आपूण रोखडोच धाडटा म्हणून चावी दिवन धाडटा म्हणून. पण ह्या पद्दतीचे अशें हें सरकार चलता. भाऊसाहेब बांदोडकराक फक्त आर्गां ओंपली म्हणून जालें ना आनी त्या दिसा ताजी याद केली म्हणून जालें ना. भाशणां भितर ताजो उल्लेख केलो म्हणून जालें ना. ताजे जे विचार आशिल्ले ताजें जें आचरण आशिल्लें तें आमी सगळ्यांनी खऱ्या अर्थान आचरणांत हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाल्यारच भाऊसाहेब बांदोडकर हाका खरी आर्गां ओंपली अशें हांव मानतां. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स. सद्याक फोंडे म्हालांत 104 मुळाव्यो शाळा आसात पूण त्यांचो आंकडो उणो जाव येता. भुरगीं ना म्हणून फाटल्या वर्सा 47 शाळा बंद पडलेल्यो. 104 मुळाव्या शाळांतल्या 20 शाळांनी 10 परस उणी भुरगीं आसात. आनीक 4 वर्सांत ह्या 20 शाळांची अवस्था कशी जातली कोणाच्यान सांगूं नजो. गोवा 365 फोंडेच्या कांय लोकप्रतिनिधी मंत्र्या कडेन उलोवपाचो यत्न केलो. तांणी ह्या शाळांच्या फुडारा विशीं मतां उक्तायलीं. पळयात. ज्या म्हज्या प्रिय मतदारसंघात म्हाका दिसता आज आमी 32 समाज शाळांचे आज धाडोळीचे केल्ले आसात. 4 शाळो आमी आज नवे बांदपा खातीर काल 2 दीस पयलो सुद्दां टेंडर आयिल्लें आसा. भाऊसाहेब बांदोडकराचें स्वप्न मुखार व्हरपा खातीर आमी सातत्यान आमी फॉलोअप करतात. सराचें उदाहरण जर तुमी येदे व्हडलें इन्स्टिट्यूशन जर हांगा आसा सो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आसा ताणीन हें सगळें मुखार घेवप आसता. पळय जर पालकांक जर दिसलें थंयच्यान की आमची शाळा परत तरी उबी करची जाल्यार प्रामुख्यान आमी घेवपाक आमी पळयतात. ज्या शाळेन ते शिकिल्ले आसात आनी मोठे जाल्ले आसात ताणीन आज फुडाकार घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. ह्याच म्हाजें एक सजेशन आशिल्लें त्या वेळार दिल्लें गव्हर्मेंटाक कितें म्हणून की प्रत्येक कडेन गांवांनी शाळा आसा, वाड्यांनी शाळा आसा, वार्डान शाळा आसा, हायस्कुलां आसा. थंय लोकल कमिटी करची आनी लोकल कमिटीचे अंडर ते दिवची. ते गांवची लोकल कमिटी आपल्या भुरग्यांक थंय घालतले पयलू आनी तेजी देखभाल करूंक शकता. जे आमी निवडून येता ते पंच जावं सरपंच, जिल्हा जावं आमदार जावं खासदार हेणीय मातशें लक्ष तेजे घालचें. त्यानंतर आयिल्ली सरकारांनी हे मेंटेनन्स जे करपाक जाय आशिल्लें ह्या शाळेंत भुरगे कशे येतले हें पळोवपाक जाय आशिल्लें ते पळोवना म्हणून आज त्या शाळांची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा. सागर मुळवी ह्या गोंयकार चित्रकारान गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचो पोर्ट्रेट काडला. ह्या पोर्ट्रेटात त्या वेळावयली मुळावी शाळा दिसता. सरकारी शाळा बंद पडत चल्ल्यात कारण पालक आपल्या भुरग्यांक खाजगी शाळांनी घालपाचेर भर दितात. हे विशींची खंत सागर मुळवीन उक्तायल्या. पळयात. वायटी लागपाची रिजन एकूच आसा की जे शाळेचे जे कितें मूळ आशिल्लें तें सोंपता आतां सद्या. आतां सगळ्यांकूच मॉडर्न जाय. मॉडर्न म्हणल्यार कशें सद्या मेन म्हणल्यार आमचे पेरंट्स आसा पळय न्ही तेय रिस्पॉन्सिबल आसा. अशें आमी म्हणना की सगळे टिचर जावं मिनिस्टर आसा तेंचेरूच घालपाक शकना. आमी रिस्पॉन्सिबल आसा कित्याक आमचे आवय बापायचे भितर चड पयलीं कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा आनी ते हितून केजीनी शिफ्ट करता. सो ही वायटी लागपाची रिजन कितें की तो वायट विचार जो आसा पळय न्ही तो आतां सद्याक गोंयांक काबार करता. शाळांचे हेणेना शाळांचे काबार करता आनी ते शाळांकूय काबार करता आनी काबार जाल्ल्यो आसा त्यो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चर्चिल ब्रदर्सान गार्डियन एंजल्साक 3-2 गोलान हारयलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. दोनूय पंगडा खातीर ही म्हत्वाची मॅच आशिल्ली. चर्चिलान सुरवाती सावनच आक्रमक खेळ केलो. गिलबर्ट ऑलिव्हेरान पेनल्टीचेर गोल करून गार्डियन एंजल्साक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत 12व्या मिनटाक मायरन मेंडिसान गोल जाळयेचे दिकेन मारिल्लो बॉल गार्डियन्साच्या गोलकिपरान आडायलो.
26व्या मिनटाक त्रिजॉय डायसान गोल करून चर्चिलाक 1-1 अशी बरोबरी मिळवून दिली. 52व्या मिनटाक त्रिजॉयान आनीक एक गोल करून चर्चिलाची आघाडी 2-1 गोलान वाडयली. 57व्या मिनटाक बेनेस्टनान गोल करून गार्डियन सेंजलाक 2-2 अशी बरोबरी मिळवून दिली. 84व्या मिनटाक त्रिजॉयान दिल्ल्या पासार क्लिंटन नियासोन गोल करून चर्चिलाची जैत निश्चित केलें. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. गोंयांत शुक्रारा पावसाची शक्यताय आसा. शुक्रारा रातीकडेन पावस हजेरी लावूं शकता, पूण शेनवारा पावस पडलो ना तरी काय मळबात कुपा दिश्टी पडटली. महाराष्ट्र आणि उत्तर केरळा सावन ते मध्य महाराष्ट्रांत चलपी हवामानाची खवदळ ह्या पावसाक जापसालदार थोडी येता, हवामान खातें सांगता. गोंयांत कांय कडेन पावस शिवल्लो, पूण गोंयच्या तापमानात व्हडलोसो फरक जाणवलो ना. पणजे उण्यांत उणें 25.2 जाल्यार मुरगांवां चडांत चड 33.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.